बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाळ भाऊ भयणीनो, देवाक दिन वासूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. देवान वतल्ल्या बेसावांकार दिवया आनी आमचे जिवीत विश्वासपणान करसूंक आदार मागुया. सद्या काळाच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती विश्वासी जावंक आनी समाधानान आमचो वावर करूंक आमकां आपोवण दिता. जेजूचे सीस जावन तसो आमच्या वावराक फावो तें फळ दिता. फळाक आशा नासतना बागार आमकां आमच्या तालंता प्रमाणे दिल्लें काम करूंक आपोवण दिता. आमच्या आपोवण्याक विश्वास जाताना संतोश भरीत आमी जाता म्हणलें सत आमच्या मुखार उगडापें जाता. हें मनान धरून देवाक दिन वासुया. आमच्या उण्यापणाक देवाच्या काकुळतीक आमी हात उबारुया, मागुया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जातना प्रत्येक जावन पापसैबाच्या बऱ्या भलायके पासत ह्या दिसांनी पवत्या पावसाच्या शिवरान देवान आमच्या वावराचेर बेसांवां घालूंक सांगतास आमच्या समाजांत फाटले 1 वर्स जावन आमी अनुभव करची कोरोना पिडेचो ते खरगांतले निवारूंक देवाची काकुळत मागुया. पवित्र रितीन हें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी आयती करुया. देवा लागीं बोगसाणें मागुया. सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगपाक मरये सगळ्या दुर्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. So
स्फोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूल कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणेचे सालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप अमजियान आमोसाक म्हणलें द्रश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच थंय तुजो ग्रास सोड आनी प्रवाद कर पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका कित्याक हें रायाचें पवित्र स्नान राष्ट्रीक मंदिर आमोसान अमाजियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एक प्रवाद्याचो शिसी न्हय हांव फकत एक कवळी आनी रुमड्रकाचो सांबाळणार पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सरस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वच आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर देवाचें उतार हें देवाचे वरदकार तुमची काकूळ तामकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची चड तुझी काकूळ तामकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची चड सर्वेस पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता ताचे बेबिरांत आसलेल्या ताची कुमोक लागीं आसा अशी ताची महिमा आमच्या गांवान वस्तली तुझी काकूळ तामकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची चड मोग आनी विश्वासी पोन एकामेका भेटता नीत आनी शांती
एकामेकावर रोवून दवरता. विश्वासीपण भुमींतले उपसातले, नितीवंतपण सर्गार ताव नदर घालतले. तुझी काकूट आमकां दाखय सर्वेस पोरा, आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पण आमकां सवृद्धी पाठयतलो, आनी आमचे भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वयतले, आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. तुझी काकूट आमकां दाखय सर्वेस पोरा, आनी दयेन आमची सडवण कर. सांव पावलान एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वासाव. भावा भयणींनो, हरसिल्लो जावं देव, आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवे आमकां आसा ता एकवटान सर्गेंचे सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपेदणांचे म्हयमेक स्तुती जावचें म्हूण ताचें येवजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पथकांचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां सोडवून लाभचे ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतला ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सर्वेर तावन केल्ले ते येवजणपण घुट ताणें आमकां आतां कळीत केला. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडून अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यात म्हूण तुमी समजत येयल्या. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभर्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयले आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सन वससर त्याच घरा रावा. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरून वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा. अशें ते भायर सरून वचून पातकेजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार दवंडयले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली.
देवाचे उतर हे वाखणी दुखा ख्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाऊ भयणीनो हरसिल्लो जावं देव ही उतरां आयच्या दुसऱ्या वाचपाची आनी त्याच उतरांनी परत तुमच्या नांवाक देवाक तुमच्या नांवान देवाक हांव दिन वाचतां कित्याक आमच्या हर एकल्यांच्या मारिफात देवान आजापां केल्यांत जावं पुरो त्या आजापांचो अनुभव म्हाका आनी तुमकां कळी जावंक ना पूण आमचें तावन बरेंपण हेरांक मेळना त्या खातीर हरसिल्लो जावं देव ह्या बरेपणांत आनी ह्या वावरांत विश्वास रावच्याक देव मुखलेसान आमकां सकत देव अध्यक्ष ताच्या वावरड्यांक भेटलो मुखल्या वर्सांत हांव न्हू त्या कंपनींत वावुरच्याक नव्या हुद्देदाराक विंसूंक आसलो आनी त्या देखून जगते व्यक्तीची विंसवण करच्याक अध्यक्ष आयलो वावरड्यांक उद्देशून म्हणा लागलो हांवें विशिश्ट तराच्यो थोडी बियाळो ह्या बी हाडलां आनी ते हांव तुमकां वांटून दितां ते तुमी घरा व्हरचे आनी एक वर्सा उपरांत ते बी तुमी मातयेच्या आयदनान घालन ते पोस करन तुमच्या तुमच्या तांके प्रमाणे तुमच्याच रितीन पोस करन सोबीत ह्या सुंदर वाडलेलीं झाडां करन म्हाका हाडून दी जाय आनी ताची परीक्षा करन ह्या कंपनींत मुख्य हुद्देदार कोण जावंक पावतलो म्हूण हांव वेंचून काडटलो खरी एका वावरड्याक अध्यक्षान बी वांटून दिलें हर एक वावराडी कुशेन ते व्हरून गेले मातयेच्या आयदनां ताणें घेतली माती घाली ताका ईट घालो उदक घालें बी ओंपलें पोस करूंक लागलें हर एक फावटी कंपनींत वावराक येता आसतना आपणाच्या झाडा विशयांत ताच्या वाडा विशयांत उलोवंक लागले एका वावराड्याक भोव निराशा ताणें व्हरून ओंपलेलें बी तें कितलोंक वचना पत्नी लागली आपली कंद बेजाराय उसारतलो ताका दूख भोगतलें उदक तो घालतलो बी कितलोंक वचना वर्स पाशार जालें सकाळांनी तांची परिक्षेचें फळ हाडण्याचो दीस उदेलो फळ हाडून आयलीं हर एका मातयेच्या आयदनांत सोबीत वाडलेलीं झाडां आनी हो व्यक्ती बिल नांवाचो व्यक्ती बायलेच्या वत्तायक म्हणलें पत्नीच्या वत्तायक म्हणलें बरी मोन नातल्यार खाली ते आसलेली मातयेच्या आयदन तो घेवन येता सक्कळ ताका पळोवन हांसतात कित्याक त्या झाडान कितेंच नातलें माती शिवाय वर कितेंच नातलें आनी वेळ उदेलो अध्यक्ष परत लोकांक थंयसर आसलेल्या वावरड्यांक उद्देशून म्हणा लागलो सोबीत सोबीत झाडां पळोवन तो संतोश पावलो आनी तो म्हणा लागलो वर्सां आदीं तुमकां हांवें खांब दिल्लें मिसांव दिल्लें आतां हांव नवे मिसांव मुखार वचच्याक जगती व्यक्ती कोण म्हूण हांव विंचतां आनी तो म्हणा लागलो बिल ह्या कामाक जगतो व्यक्ती आनी तें नांव सांगतना उरले वावराडी गडबडले कित्याक ताचें आयदन ह्या ते मातयेचें आयदन खाली आसलें तातूंत कितेंच नातलें सक्कड थंयसर पुरपुरोंक लागले कसली विंसवण दुनियाची कितेंच फळ दिवंक नातलेल्या व्यक्तीक थंयसर विंचून काडलां आनी तो अध्यक्ष म्हणा लागलो वर्सां आदीं तुमकां परिक्षा दिल्ली हांवें बीन दिल्लें आनी हांवें तुमकां सांगलें प्रयत्न करा आनी तुमी तुमच्या वावरां विश्वासी जावंक नात बिल एकलो सोडल्यार मात्र हांवें तुमकां ऊब काडलेलें बीन दिल्लें आनी ऊब काडलेलें बी तें थंयच मरता केदींच तें फळ दिवंक शकना पूण बिल तेंच बी ताणें घालां त्या देखून ताच्या त्या मातयेच्या आयदनांत कितेंच वाडोवंक ना तुमी तुमचेच भितर फळ काडच्याक थोड्या दिसा उपरांत कित्याक थंयसर कितलोन येवना झाड जावना देखून तुमी दुसरेंच बी ओंपलां आनी हांगासर हेरां मुखार आमचें झाड बरें वाडोवन आयलां म्हूण तुमी दाखयलां पूण हो व्यक्ती प्रामाणीक जावन वावुरला आनी प्रामाणीक व्यक्तीची गरज आसा ह्या कंपनीच्या मिसावान मोगाळ भाव भयणीनो आयची तिनी वचपां असो संदेश आमकां दितात आज मनीस हांव तुमी धर्मीक जावं पुरो लोक जावं पुरो आमी कडच्या वावरान आमी फळां शेतां धांवता आनी आयज आधुनीक संवसार आमकां
तुर्तान फळ काडी जाय म्हणून आमकां धांवडयता आनी ह्या आमच्या धांवड्यांत आमच्या जिवितांतली जायते तालेंतां बरेपण आमी होगडोवन घेता पूण देवान आशेवचें एक विश्वासीपण समाधान आनी आमचे प्रयत्न आनी त्याच मिसावांत आमी फुडें वचून देव आपयता फळ दिवचें तें ताचें काम भिये नाकात कळवळ नाकात विश्वास रावा म्हजेर विश्वास दवरा हांव तुमकां वाट तयार करता म्हण जेजून ताचें मिसांव आखेर करतना सांगलें आनी तस जेजू जिवन जाल्या उपरांत जायते पटी समाधाना विशय शिकयल्लो पयिल्लें बेसांव दिता समाधान तुमकां त्या मिसांवांक आज सुवार्ता आयकले सिसांक धाडटा न्हय म्हणटा खंयच्या घरा वेता थंयसर समाधान मागा समाधान आसा तर तें समाधान उरतलें समाधाना तर तें समाधान तुमकां पाटी येतलें कोडू ह्या संतोष न्हय चक्कड तें विसरून धूळ पापून तें मुखार वसा नेसना विशान थंयसर सत्राय दिता जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे लंब दगलो ताचे वयर दगलो उरले नेसना घालून गेल्यार लोक आमकां मान दिता तसलें हेरान गमान वचचें तसलें नेसाण सादें नेसाण जावं पूण मिसांवाक सडीत म्हत्व मेळो मोगाच्या भाव भयणीनो आमोस प्रवाद्याक देवान आपयलें दक्षिणाच्या भागांतून बळिश्ट आसलेल्या उत्तराच्या भागाक 2 कुळयां आसल्या राष्ट्रांतून 10 कुळयां आसल्या राष्ट्राक कित्याक तांणी तांच्या मदें वांटे फांटे करून घेतिल्लो आनी आमोस उत्तराच्या भागाक वचून थंयसर देवाक विश्वासी रावा न्यायनितीन चला ती न्यायनीत तुमच्या जिणयेंत दाखोवन दिया म्हूण सत्राय दिता आसतना थंयसर बेतेलांत देवळाचो प्रमुख अधिकारी आमोसाक फाटी वच म्हणटा हें रायाचें मंदीर तूं दक्षिणाच्या भागाक फाटी वच हांगा तुज्या प्रवादपणाची गरज ना तुजें प्रवादपण तुजी शिकोवण आमकां गरज ना आनी तवळ आमोस उपरांत म्हणटा सक्कड नास जावन वेतलें देवाक विश्वास रावल्यार मात्र सक्कड उरतलें म्हणल्यार सत्राय दिता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र देवाक दिन वाचूंक आमकां आपयता कित्याक देव विश्वासी ताच्या विश्वासपणा फळ आसा आनी देव वाट चलोवन व्हरता म्हण आमकां आपयता आनी जेजू मोगाचें न्हू त्या मिसांवाक दोगां धाडटा दोगांक म्हळ्यार एक साक्ष जावच्याक आनी त्या मिसांव विश्वास जावच्याक जायते पटी आमी एकसुरी आसतना थोडे पटी म्हाकाय आळसाय येता आमकांय आळसाय जाता काम आदुरे उरता आनी एकलो पळ येता म्हणटा आसतना आमी आमचें काम सुटसुटायेन करता विश्वासीपणानय करता दोगांक जेजू सांगात धाडटा बरेपण वांटून घेवच्याक आनी सीस ते मिसांव प्रामाणीकपणान करतात देवान आमकां बेसांवां दिल्यान अर्गां दिवया देवाक विश्वास जावन फुडें वचूंक आदार मागुया आनी समाधानान आमची पावलां चलोवन हाडच्याक देव आमकां ताच्या काकुळतेन सांबाळूं बेसांवांनी नेटोवं वाट व्हरून मागुया प्रामाणीकपणाक देवाच्या दृश्टेन मोल आसा देवाच्या दृश्टेन बेसांव आसा आमकां आमच्या दृश्टेन फळ ताचें दिसाना जावंक पुरो बिल त्या नांवाच्या व्यक्तीन ताचें वावर कितें दनयान एका वर्साक तें उदक घालून पोस करूंक सांगलें तें ताणें केलें फळ भायल्या दृश्टेन दिसलें ना उपरांत वर्सां उपरांत ताकाच कंपनी चलोवचें थंयसर अधिकार मेळ्ळो आनी खंडीत जावन तो प्रामाणीकपणाचो अधिकार बऱ्या रितीन चलोवंक शकलो देवाक विश्वास जावन फुडें वचच्याक देव आमकां आदार दीव आनी विश्वासपणान कुटुंबाक समर्पले ह्या वर्सा देव आमची कुटुंबां बेसांवांनी नेटोवं आमची कुटुंबां बळिश्ट करूं आनी कुटुंबांतलें बरेपण जेजूचे मिसांव सीस जावन हेरांक वांटून दिवंक आदार फावो करूं जेजूक आसलेले 12 सीस हिटलराक आसलेले 12 मिलियन पाटलावदारी 12 सिसांनी आजापा केली 12 मिलियन लोकांनी कर्गां थंयसर लोकां मुखार उपजयली त्या देखून संक गरजेचें न्ही एक विश्वासीपण वावराडी गरजेचें मदर तेरेझान म्हणली उतरां हेरांक कुमो करचे हात मागच्या वोंटा प्रास चड पवित्र हेरांक कुमो करचे हात मागच्या वोंटा प्रास चड पवित्र आमच्या काळाची सांतिणेन जेजूचें शिकोवन वर्ते रुपान आमकां दाखोवन दिला आमच्या वावरान एकामेकाच्या आदारान विश्वास जावन देवाच्या मिसांव मुखारून व्हरुया तसो देव आमच्या मिसांवाक फावो त्या बेसांवांनी नेटोवं आमेन त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ उसारुया सत्मंता देवाक सर्पद्वेतरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या आसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्याक
जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेत समोरलो आमकां बरयतान जल्मलो पोंस पिलाताका आदारी कस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवनाच्या मेल्ल्यांची मुर्सिबी करूंक येतलो सदमंतां पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र भक्तांचो वेतार पातकाचे भक्षाने पुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, मुखल्या दिसांच्या आमच्या जिविताच्या पयणाक आमकां देवाच्या आदाराची एकामेकाच्या कुमकेची गरज आसा. देखून देवा लागीं आमचे हात जोडून आमची मागणी उबारे मागुया आनी हेरां सांगता आमी जियेवच्याकी काकुळत मागुया. आमची मागणी उबारुया. बावार्थ्याचे जम जाल्ले आमी बावार्थ्याच्या प्रार्थनाद्वारे देवाक उलो मारुया. बापा, जेजूच्या मिसावान वावर करच्या पापसाहेब गोळी बाप ह्या जग आनी धर्मिकांनी संवसारी संगतीक चडीत गुमान दिनासतना जेजूचो सताचो संदेश धैर्यान प्रसारूंक तांकां तुजी सकत जानवाय आनी सांगातपण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशान सताचे राज येवं गरजेवंतां अल्पसंख्याक आनी दुबळ्यांचो हुस्को सरकारी अधिकारिणी आनी राजकीय मुखेल्यांनी समजून तांच्या गरजांक पावोवंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दिवसाराच्या पासान पडून कोवीड आनी हेर पिडे वरवीं वळवळच्या वायट सवयेचे गुलाब जावन आसच्या सोमेस्तांनी जेजूचो संदेश घेवन सुटका जोडूंक साध्य कर. तुज्या सक्तीन आनी तुज्या विंसलेल्याच्या मिसां वावरान संवसारांतली सर वायट सकत नास कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक भुरग्यांक प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. तांकां सर्वां बरी भलायकी लाभय. जेजूचो सताचो संदेश तांणी सदांच जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुताच्या नांवान राखून व्हर. आमी सर्वांनी आमच्या बेसा प्रमाणे विश्वासीपणान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, जेजून दाखयल्ल्या मिसावाचे रुपणे ह्या काळार परगट करूंक विश्वासी वावरेड्यांची गरज आसा. कुटुंबाची एक जोड्यांनी फावो ती तयाराय करूंक तशेंच माणयारपणाच्या मिसावाक उडपी दियेसीजन आनी सगळ्या संवसारांत वावरूंक त्या त्या बेसाक सरी जाल्ली देवापणी फुलय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मावून रावून आमचे कुटुंबां भेटोवया. हे वर्स कुटुंबा खातीर भेटयलां. आमच्या कुटुंबाचे कस आकांत देव स्विकार करूं. आमच्या सांगातपणांत आमच्या कुटुंबाचेर बेसांवां घालूं. कुटुंबाच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आमच्या वावराक देव आदार दिवं. आमच्या गांवार ह्या वेळार फावो तो पावस फावो जावं. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, जिविताच्या देण्यान ह्या संवसारांत आमकां जियोंक आदार तुवें दिलाय. ह्या खातीर जो उपकार बावुरतना मुखल्या दिसाक तुजी काकुळत मागून उबारलेली मागणी स्विकार कर. ती भेटयता तुज्या पुता आमच्या सडवणदारा जेजूचे नांवी. आमेन. Bye.
म्हज्या भाऊ भयणीनं मुजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेद्रांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशांची दया करून ताणें अंकुर मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसतो समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसतू आनी समेस्त मनशां पसतू तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवतसो गुट परगटुया. तू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रित्यमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगती तिसपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें जे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसय म्हूण हांव पातयेतां. सर्व वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे थंय केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूं काशिका आगी मनशांचो सोमिया येता सोलून तुझे संगीत आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटलाव देख तूं ती शेतां कणसां भरलेली लुणेक तयार ती जाशी की वावराडी शेतान चोम्याच्या बागीन सर्गींच्या सोमिया येता सोलून तुझे संगीत आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटलाव सोमिया येता सोलून तुझे संगीत आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटलाव प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेऊन तुझें जिवीत आमचे भितर अधिक अधिक वाडूं हे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोसा प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा तुमच्या संगतान आता आणि सदा पीक तरी आसा येतेच वावराडी पूण थोडेच माग्या आमी धन्या लागीं धाडच्या साक्षी करेस माग्या आमी धन्या लागीं धाडच्या साक्षी करेस मोसा प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा तुमच्या संगतान आता आणि सदा. ओ काय पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.